सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक ह्याची मिसाची भेटीन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या झेवियर पिल्लाय आनी एलिस डिकुना हांच्या ओतम्या पासत. आनी दुसरें इंतेसांव आमी भेटयता मारिया बेर्नादिता गोम्स हिच्या ओतम्या पासत. देवान तांकां स्वर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत आमी खेरीत भाशेन मागुया. आमची जण एकल्याची सगळीं खासगी मागणी देवा मुखार आमी ओगेपणान दवरुया. आयज सायबिणीची भेट आल्त चिकाली लुसी डिसुजा, इग्रेजा फ्रांसिस्को न्यूनिस, दाबोली माटवे सुकुरिना गामा, आल्त दाबोली वालिस सायड मारिया सांचेस, आल्त दापोली बिहाइंड एनएसडी रॉबर्ट फाल्काव, नाकेली जोकी पेरेरा, देवसा ग्रांद कायतान पेरेरा. ह्या गोराब्यांचेर सायबीणमायचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक आमी मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमकां आयकोता तो म्हाका आयकोता आनी जो कोण तुमची बेपरवा करता तो म्हाका पाठयला ताची बेपरवा करता. भाविणो, दिसपोटी देवाचें उतर आमकां जागयता. हे देवाच्या उतराक कान दिवन चितान आमी आयकूंक आनी आमचे जिवीत त्या उतरा प्रमाणे मानून हाडूंक आमकां ह्या मिसान कोतकोत्यान कृपा आनी बोड मागून घेवं आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर आमी म्हणुया. हांव पातकी सरपुलीदा देवा आनी तुमकां बाबा बलिदो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून कोणान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. पासून बागेन सगळ्या दुरितांक आनी भोगतांक तुमकां बाबा बलिदो म्हजे खातीर आमच्या विनोती करात म्हूण प्रार्थना. सूर पदवेदा देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक सुमया काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुमया काकूत कोर. प्रार्थुया. आज पवित्र सभा बाग्योन चेरोम ह्या याज्ञीक आनी धर्मशास्त्राचो उगडास करता. ताणें ग्रेकान आसलेलो बायबल पयलीच फावटी लातीन भाशेन हे भाशेन आमकां वापरूंक ताणें सवलत दिली आनी अशें अदीक आनी अदीक पवित्र पुस्तक समजूंक आमकां ताणें आदार दिलो. ह्या भाग्यवंताचो आज आमी उगडास करतना आमी दर दिसाक आमचे भाशेन जें पवित्र पुस्तक बरयलेलें आसा तें देवाचें उतर वाचूंक आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, भाग्योन चेरोमांक तुज्या याज्ञिकाक पवित्र पुस्तकाची गोडसाण तुवें चाखून दिली आनी ह्या तुज्या उतराचो कोतकोतीत मोग ताच्या काळजांत पेटयलोय. हेंच तुजें उतर जावं आमच्या भुकेल्ल्या ओतम्यांक सुबाम पोसण आनी आमच्या तानेल्ल्या काळजांक जिवें उदक. आमचे जिणेच्या रस्त्याक पोरजोळीत उजवाड. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्मेच्या एकपणांची येतान रासूच चलयता सासणाच्या सासणांक. जॉबाच्या पुस्तका वेलें वाचप. तुफानान तान आपलो ताळो उबारून सोरेस्परान जॉबाक जबाब दिवन म्हणलें, रित्युमेच्यो शिमो गोट करूंक आनी कोट्या मनशांक थंयचे धांवडावंक तुज्या जिवितान केन्ना तरी सकाळच्या पाराक तुवें हुकूम घालाय वो फांत्या पाराक ताच्या जाग्यार धाडलाय. फांते पृथ्वेचे मातयेचेर आपल्या आकाराचो शिक्को मारता आनी कपडे रंगयता
तशें तिका रंगयता आनी कोट्या मनशांचो उजवाड ना करता आनी मारूंक उबारलेलो हात मोडून उडयता. तर रितुमेची देग हातांत धरून कोट्या मनशांक झाडून उडोवंक तुवें फांत्याक सांगलां. दर्याचे जोरीशी पर्यान तूं भोंवलाय, वो समुद्राचे खोलायेक तूं पावलाय. मरणाचे दारवटे तुका उक्ते जाल्यात आनी सावळे देसांची दारां तुवें देखल्याय. रितुमेच्यो शिमो खूंय पर्यंत पावतात ती तुका खबर आसा. हें सोगलें तूं जाणाय जाल्यार म्हाका दाखोवन दी. उजवाडाच्या घराची वाट खुंयची आनी काळोख खूंय जियेता. तांच्या जाग्यार वचूंक तुज्यान तांकां रस्तो दाखोवंक जाता. वो तीं रावतात थंय तांकां तूं पावयशी. हें सोगलें तूं जाणा जाल्यार तांचे बरोबर तूं जल्मलोलो जावंक जाय आनी तुजे दीस मेजूंक जायना तितले. जॉबान सोरेस्पोराक जबाब दिलो, म्हजीं उतरां पोलकी, म्हज्यान कसलो जबाब दिवंक जाता. आतां हांवें तोंड बंद केल्यार बरें. हांव केन्ना उलयलां आनीक एकदां उलोवचो ना. हांव 2दां उलयलो आनीक कांय अदीक सांगचो ना. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, सासणाच्या जिविताच्या मार्गार म्हजीं पावलां घाल सोरेस्पोरास. परतून म्हणुया, सासणाच्या जिविताची मार्गार म्हजे पाव सोबेस्परा. सोरेस्पोरा, तुवें म्हजो ताव घेतलाय. तूं म्हाका वळखताय. हांव केन्ना बसतां आनी केन्ना उठ्ठां तें तूं जाणाय. म्हज्या मनांतलीं चिंतनां पयसतान तुका थावीं. हांव चलतां की आड पडटां तें तूं पळयताय. सगल्यो म्हज्यो कोरण्यो तुजे मुखार उक्त्यो. जबाब, सासणाच्या जिविताच्या मार्गार म्हजीं पावलां घाल सोरेस्पोरा. तुज्या आत्म्याक उरचो खूंय म्हूण पयस सरून वचूं. तुज्या मुखावेलो खूंय म्हूण पळोवन लिपूं. स्वर्गांत चडून गेल्यार तूं आसा थंय. नरकांत पडून रावल्यार तूंच म्हजे मुखार. जबाब, सासणाच्या जिविताच्या मार्गार म्हजी पावलां घाल सोबेस्परा. पाकोटे लावन उदेंती वाटेन उडून वचोन जाल्यार, दर्या उतरून अस्तोमते वाटेन तिराड सोडून काडल्यार, थंयसरूय तुजो हात म्हजेर देंवता. तुजो उजवो हात म्हाका घट धरता. जबाब, सासणाच्या जिविताच्या मार्गार म्हजी पावलां घाल सोबेस्परा. सांद्यान सांदो म्हजी कूड तुवें घोळ्ळ्या. म्हजे आवयच्या कुसव्यान तुवें म्हाका विणलाय. म्हजें सैम म्हणल्यार एक अजाप. सगलीं तुजीं कर्तुत्वां अजापाचीं. तांचे खातीर तुका दिनवासता. जबाब, सासणाच्या जिविताच्या मार्गार म्हजी पावलां घाल सोबेस्परा. उद्गार. Sorbesporak soy, sorbesporak soy, sorbesporak soy, soy, soy. Sorbesporak soy, sorbesporak soy, sorbesporak soy, soy, soy. सोरेस्पोराक जय जय. आयज तुमचीं काळजां दारून करूं नाकात, पूण सोरेस्पोराचो ताळो आयकात. सोरेस्पोराक जय. Sorbesporak soy, sorbesporak soy, sorbesporak soy, soy, soy. Sorbesporak soy, sorbesporak soy, sorbesporak soy, soy, soy.
सर्वेस्पो तुमचेय सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमोणी जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. जेजून म्हणलें, हे कोरासीन तुजें कोटा, हे बेतसायदा तुजें कोटा. तो तुमचे मोदें केल्यान ती विस्मितां तीर आनी सिदोन गांवांनी केल्लीं जाल्यार कांबळ्याचो साकटो घालून आनी गोबरांत बसून तेदनाचेच तेदना ती प्राचीत करतलीं आसलीं. जोडटेच्या दिसा तीर आनी सिदोन गांवांक तुमचे इतली खोराय जावची ना. आनी हे काफार नांवां तूं वयर स्वर्गार पर्यान पावतलोय म्हूण रावताय कितें? एमकोणा पर्यान तूं सोकला शेवटतलोय. तुमचें आयकोता तो म्हजें आयकोता. तुमची बेपरवा करता तो म्हजी बेपरवा करता. आनी म्हजी बेपरवा करता तो म्हाका धाडला ताची बेपरवा करता. जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. भाव भयणीनो, कांय बरीं खोर उतरां जेजूची आज आपल्या पोरजेक, कित्याक कान आसुनूय आयकोनासलेल्या भाशेन बेरेपण ते करताले. आनी कुडीक आज जेसू आमकांय ही उतरां म्हणूंक सोदता. हे चिखलेकार तुमचें कोटा, दाबोलेकार तुमचें कोटा. कित्याक जायते फावटी सांगपाच्यो वस्तू आसात त्यो सांगून सुद्दां आमी करिना जाल्यार कुडीक देवाक सुद्दां आमची उपगोण येवची ना. पूण देव सुद्दां म्हणटलो, कसली पोरजां म्हूण म्हजी ही. हांव तांकां सांगून तोकलो, हांवें तांकां कोडयलें, तरी पुत्यान ती आपल्योच वाट्यो चलत आसा. आनी अशें आमचे सगळे जायते फावटी घडटा. कित्याक आमी कान आसून आमचे कान बेरे दवरता. बरे तरेन आमकां देव जाय ते प्रवादी पाठयता. बरे तरेन बरे मनीस आमकां पाठयता. बरे तरेन जाणवाय देव आमकां दिता. बरे तरेन आमचें जिवीत नवसरूंक युक्त वेळार फावो ते परी आमचें जिवीत, आमच्यो चाली बदलूंक देव आमकां आमंत्रण दिता. देव आमकां उलो मारता आनी देव आमकां आमचे वाट बदलूंक आपयता. पूण घडीक आमचेच सारकें, आमचेच वाद्याचें अशें आमी जाता. चड आमकां गर्व आसता भाव भयणीनो. बूद आमकां दिसता आमी सगळे जाणवायेन भरलेले, आमचे असले आनी कोणूच ना अशें आमकां आमचे मतीन आसता. त्या वेळार देव आमकां शिडकायता. आनी आज उतरां म्हणल्यार ते भाशेन घडीक आमकां म्हणीत, हे चिखलेकारा तुमचें कोटा, हे दाबोलेकारा तुमचें कोटा. कित्याक जे वस्तू तुमचे फिरगोजेन, जे वस्तू तुमच्या गांवांत केल्ल्यो, जे तरणाट्या मदें आमी करूंक वावुरले, ते सगळे सुवातेर तर हेर दुसऱ्या जाग्यांनी केल्ले जाल्यार घडीक अदीक फायद्याचें पडटलें आसता. अशें न्हय की आमचें सगळें जायना, अशें न्हय की आमी करूंक सोदिना. हें गरजेचें. आमी जायते फावटी कितेंय बरें आसा ताचो आमी उपयोग करूंक जायते फावटी फाटीं उरता. ओ म्हाका कितें म्हणटलो, ती म्हाका अशीं अशीं पाचारतली, अशें अशें म्हाका भिरांत आयल्या, अशें आमच्या जिवितांत धोरण आसा. आमी भाव भयणीनो जायते फावटी हँडबॅग्स, आमच्यो पोटल्यो घेवन भोंवता. कित्याक आमी त्यो वस्तू केल्ल्यो आसात आदी फुडें, आनी हे गुन्यांवकारी आमी समजता. आमी गुन्यांवकारी, आमी अश्यो अश्यो वस्तू केल्ल्यो आसात. केल्यात जाल्यार कितें जालें भाव भयणीनो? जायते फावटी देव सुद्दां आमकां बोगसोणें दिलें जाल्यार आमी आमकांच बोगसूंक तयार आसना. जायते फावटी आमी लॉन्स घेता, आमी दुसऱ्यांक लॉन्स दिता आनी आमचीं कामां करूंक येता. पळय सुवाते आमी सरळ मार्गार ना. आमी जायते फावटी इल्लिगल वस्तू करता, आनी ह्यो वस्तू करता देखून आमी जाणा दुसऱ्याच्या पांग्याक आमी आसा, आनी दुसऱ्याच्या पांयां पडून आमी त्यो वस्तू केल्यार देखून आमी तांच्या तोंडांत पडल्या. आमी घडीक ते जाणात आमचे ही विकनेस कितें तें. आनी असल्या वेळार भाव भयणीनो फावो त्यो आमकां उलोवपाक, फावो त्यो मार्गदर्शन दुसऱ्यांक दिवपाक, फावो तो भाव भयणीनो जुट्टी सांबाळपाक आमी भियेता. आज देव आमकां म्हणटा, जो म्हाका आयकता तो म्हाज्या सुर्गीच्या बापाक आयकता. जरी तो तुमी म्हाका नाकारतात आनी म्हजी बेपरवा करतात जाल्यार म्हाका पाठयला
ताची बेपरवा करतात. आनी कोण तो? सर्गीचो बाप, आमचोच दोनी, आमचो जीव दातार. आकाच तर आमी बेपरवा करता जाल्यार भाव भयण आनी उरलां कितें आमच्या जिवितांत? म्हणटच विचार आमकां करुया. खंय आमी वेता, कितें आमी करूंक सोदता, कसलें आमी उदाहरण दुसऱ्यांक दिवंक सोदता, आमचें जिवीत खंय पावलां काय? आसात काय आमी जिवाड? आसात काय आमी देव दिता तें दर्शन घेवंक? आसात काय आमी तयार आमचें उत्मीक वाड करूंक? आमचे फिरगोजीन भाव भयणो दोन दिसाक बुधवाराच्या आनी शुक्राराच्या दिसा पवित्र ऑर जाता 7 ते 8. जायते जाणांक निमतां आसात. ओय फादर वेळार सुरू करिना, चड वेळ जाता. सिनेमाच्या हॉलांनी वचून 3 वरां बसूंक आमी तयार आसा. खबरो मारूंक थंय वरांचे वरां बसूंक आमी तयार आसा. आनी खंय फंक्शनाक आमी वेता तेन्ना 3 वरां सारूंक आमी तयार आसा. बाबा न्हू, जिवीत आमचें खंय पावलां विचार आमी करुया. बरे तरेन आमकां मांडावळ करून जायते फावटी आयताराची आमी मिसां करता. ह्या मिसाक सुद्दां आमची तरणाटी नात, न्हिदोन रावतात. हांव मिसाक वचूंक सोदिना. संडेचे वाज येयली, राती हांवें मोबायलाचेर चड वेळ काडलो, जॅम जावंक ना, अशें आमी चिंता. भाव भयण, खंय पावल्या, खंय आमचें धोरण, कशें आमी क्रिस्तांवपण जियेता, वाज विचार आमकां करुया. नाजाल्यार गुरेक जेसू ज्या आपल्या काळार मोडूंक पावलेलो तें गुरेक आमकां मोडीत. हें जायना जावं. उदीक देवाच्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत मांडून हाडूंक देव आमकां सांगता ते प्रमाणे आमी चलूंक आमकां कृपा आनी बोड मागुया. बागेवन चेरोम आनी पवित्र पुस्तक किरीत लातीन भाशेन बरयलें तेन्ना सगलें तें आमच्याच भाशेन बरोवचें म्हणून मागीर पवित्र सभेन थारायलें. भाव भयणो, आमकां हें पवित्र पुस्तक आमचे भाशेन मेळ्ळां. आमी आमचे भाशेन तें वाचता. आमच्या जिविताच्या ह्या चालींत आमी त्या वेव्हारांत घालुया. उदीक देवाची कृपा आमकां मागून घेवया. गायन घेऊया. C32 पेज नंबर 42. C32. Sorvespora deva, svicar corredere, ia soria uliace, ibertu camata, Toshigo repete, kadam subducamce, Yadik povitrutra, montoro podunsan, ia soria uliaco, Angele coru, autono Christaci, Kudrogot kasamso, Sorvespora deva, svicar corredere, ia soria uliace, ibertu camata, Toshigo repete, kadam subducamce. मोशा बाबा भयणीने मोशान तुमचें बलिदान सूर पुदविदा देव बापाक मानता तसलें सामूर मागा. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आमचे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्वर मानून घेव. भोव व्हडत्या देवा आमच्या सुर्गीच्या बापा, बागेवन चेरोमाची देख घेवन तुजें उतर काळजांत बाळगून आनी मोतींत नियाडून सरवणीची बोली तुका भेटूंक आमी दिसान दीस ओदीक आयती जायशें कोर. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सव्या आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया.
सर्वेस्परा पवित बापा सोर पदवीदारान सासणाचे देवा सोर काडयान सोदता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका आदीन वाचूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेश्ठ सुगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपसोद दर एका काळात तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफोड करताय तुज्या विस्वासी मोगाचे तूं तांकां गवाय करताय तुजे सोडवणीचो फोड आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी देखून सगळे देवदूतांनी भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान उंचली तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नांव येता तुका सोय उंचली तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोय तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची दिसभरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियात ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आनी सासणी कोराराचें रगत पातकांची बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारवतले हें म्हज्या उगडासा करात बावार्थाचो गूट पोरगोटुया Gesù bello, Gesù জীবন जाला, Gesù nowia nietolo. Gesù bello, Gesù জীবন जाला, Gesù nowia nietolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरे आमच्या गुणी बापाक आनी सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय पुनर्जिवनपणाचो बरो असो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकूट कर तांकां आनी तुजी इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परचोरीत मुखार मोड पडूंक फावो कर आमा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाची माई सांगतीत चपोती बागेवन सुसे बागेवन धरून तान सोर काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोय मागामूक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणेच्या ससनाक आमच्या सोरुंडाराची आज्ञा मनान धरून जेसून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां सर्वेस्परा सर वायटान ते आमकां निवार दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोशें नोतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता
आमच्या पातकाचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका जे खुशे परमेत तुका शांती दी आनी तूच तुका एकवटान सांबाळ तो जियेतान रासूच चलयताय सासणाच्या ससनांक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं माय मोगान एकामेकाक शांती दिवी. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शिली संसाराचे पाप काटती शिलेच्या जेवणाका पयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुजी उतरां म्हाका मेळ्ळी आनी ती हांवें गिळ्ळी. तुजें उतर जालें म्हजो आनंद म्हज्या काळजाचो संतोश कित्याक सर्वेस्परा दलबारांच्या देवा तुजो कोण म्हाका नांव घालें. प्रार्थुया. सासणाच्या देवा भाग्योन चेरोमाच्या समारंभा समोर तुज्या उतरान आनी तुज्या पुताच्या मासा रोगतान तुवें आमकां बापाय मोगान पोसली. ह्या पोसणा वरवीं तुजें उतर भोक्तीन मनांत घेवंक आनी ताच्या प्रमाणे ह्या संवसारांत आमचें जिवीत मांडून हाडूंक आमकां सुटसुटीत कर. अशें सासणाच्या जिविताक आमकां सलामती पावय. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. आज सांजे पवित्र और 7 ते 8 वाजता. गायन घेऊया F7 पेज नंबर 88 F7.